नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। तेजपालाच्यो मेडिकलांत कितल्योश्योच वैजकी चांचण्यो IPHB थंय व्हरून तपासलो। तेजपालाक व्हरतले ग्रँड हयातांत घडणूक थळाचेर तेजपाल मागता कस्टडींत फॅन। केंद्रीय गृहमंत्रीनी गोंयचो गृहमंत्री पर्रीकार फ्रॉड दोट्टी नागरिकत्वावेल्यान चर्चिलाचो आरोप। चर्चिल म्हणटा कायतो आनी टिकलो दोगांची आमदारकी काडची। दाबोळेच्या नवे विमानतळ टर्मिनलाचे श्रेय घेवपाक राजकारण्यांमदी सर्त। मंगळारा तात्पुरते उक्तावण। माविन म्हणटा विस्तारा खातीर नौदळ जाय तितले जमीन दितले। मोपा विमानतळ पीडित शेतकारांची भूंय संपादन रद्द करचे म्हूण सुप्रीम कोर्टांत वचपाची तयारी। हायकोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिवपाचो विचार। शेतकार म्हणटात प्रक्रियाच बेकायदेशीर। आनी गोंयचे रणजी पंगडांत जाता सुदारणा। त्रिपुराचे जैत जोडिल्ल्यान गोंयचो कोच नुवान जोयसाक उमेद। आसामांतल्या मॅचींत असोच खेळ करपाची जोयसाक आस्त। खबरो विस्तारान। लैंगिक अत्याचाराच्या केशींत तरुण तेजपालाची मेडिकलांत खोलायेन वैजकी तपासणी चल्ल्या। सोमारा सकाळीं ताच्यो मेडिकलांत DNA आनी सेक्शुअल पोटेन्सी आनी हेर टेस्टी जाल्यो। IPHB थंय ताका व्हरून हाडलो। सुत्रां सांगता ते प्रमाण क्रायम ब्रांचीचे पुलीस ताका ग्रँड हयातांत घडणूक थळार व्हरून ताणें नेमकें कितें केलें ताची चवकशी करतले। तेजपालांत कस्टडींत फॅन जाय म्हूण कोर्टांत अर्ज घाला। ताचेर कोर्ट बुधवारा निकाल दितले। लैंगिक अत्याचाराचे केशीन तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ आरोपी तरुण तेजपालाची गोंय पुलीस सामकी खोलायेन चवकशी करतात। वैजकी गजालींक लागून केस कमी पडची न्ही म्हूण पुलिसांनी सोमारा तेजपालाच्यो कितलेशेच तरेच्यो मेडिकल टेस्टी केल्यो। सकाळी 9 वरांचेर तेजपालाक कादयेंतल्यान GMCन व्हेलो। थंय ताची सेक्शुअल पोटेन्सी टेस्ट केली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण टेस्टीचो रिजल्ट पॉझिटिव्ह आयला। उपरांत एक्सरे, ब्लड टेस्ट, कोपर आनी धोपराच्यो टेस्टी आनी हेर टेस्टी केल्यो। दनपारां ताका जेवणाक क्रायम ब्रांचीन हाडलो। ते उपरांत पुलिसांनी ताका बांबोळे मानसोपचार संस्था IPHBन व्हेलो। सांजे 5 ते 6 मेरेन ताका तपासून जालो। सोमारचो दीस तेजपालाच्या मेडिकल चॅकअपान गेलो। ताच्यो सगळ्यो टेस्टी नॉर्मल आयल्यात। हाचे वेल्यान पुलीस चवकशेन कसलीच उणीव दवरपाक सोदनात अशें दिसता। 7 आनी 8 नोव्हेंबराक ग्रँड हयातान नेमकें कितें घडलें तें तपासपाक मंगळारा तेजपालाक पुलीस हॉटेलांत घडणूक घडिल्ल्या सुवातेरय व्हरपाचे आसात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तेहलकांतले 3 पत्रकारांची न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी नोंद जावपाची आसा। उपरांत तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीची चवकशी सुरू जातली। कागाळ चेपून दवरली म्हूण FIRान तिकाय आरोपी म्हूण जोडपाची शक्यताय सुत्रां उक्तायतात। मात तेजपालाची चवकशी पुराय जाले उपरांतच ह्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो। इतले मजगतीं तेजपालाक कादयेन फॅन जाय पडलो। ते खातीर ताणें पणजे JMFC कोर्टान अर्ज घालो। सुनावणी जाल्या, निकाल राखून दवरला। तेजपालाक कादयेन फॅनाचो वारो मेळटलो काय ना तें बुधवारा कळटलें। इतले मजगतीं भाजपाची राष्ट्रीय म्हणयारी मिनाक्षी लेखी आड NSUन क्रायम ब्रांचीन कागाळ केल्या। ट्विटराचेर पीडित चलयेचें नांव उक्ताडार हाडलें म्हूण कांय नॅशनल चॅनलांनी रिपोर्ट केल्ल्यान तिका अटक करची अशी मागणी NSUन केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। केंद्रीय गृहमंत्रीनी गोंयचो गृहमंत्री मनोहर पर्रीकार फ्रॉड असो आरोप आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमावान केला। चर्चिल दोट्टी नागरिकत्वाचेर उलयतालो। आमदार कायतो सिल्वा पोर्तुगीज नागरीक आसूनय ताचेर सरकारान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान चर्चिल तिडकलो। कायतो आनी ग्लेन टिकलोची आमदारकी रद्द करची म्हूण चर्चिल मागता। आनी जेन्ना वाजपेयी गव्हर्मेंट तरी पास कोता ड्युअल सिटीजनशीप दिवपा जायना म्हणून जाल्यार हो गव्हर्मेंट आहा तो कोणाक खबर ना म्हाका वाजपेयी पांय याद होयना हो चीफ मिनिस्टर कोणाक खबर ना म्हाका said you cannot be the candidate for the Lok Sabha, Rajya Sabha, legislative as house of the people or council of the state. Clear? वाजपेयी ruling आहे मुगे रुलींग न्हू वाजपेयी रुलींग आहा जेन्ना सेंट्रल रुलींग आहा आनी हो चीफ मिनिस्टर पारीकार कितें सांगूंक सोदता
आनी हो चीफ मिनिस्टर पळय रुलींग करता तेसो आनी रुलींग आख्या संवसाराक खंय जालो ना आनी तो पळोवपाक गेलो जायत पळय तो मोइजेस म्हणटा तो तेकोडे पासपोर्ट आहा पुर्तुगेज आहा म्हूण तेजी FIR केली आज ते पळय कोण कॉन्सुलर कोण रोजी म्हणटा तेजी FIR केली आनी जेन्ना मुगे एडवोकेट गेलो तेजी हेजे कायतोची FIR करपाक तर ती घेयना हें राजकारण कसलें हांव गोंयकारांचे कोणाचे कोंत्र न्हू गोंयकारांक हेल्प करपी चर्चा लायले हांव तुका सांगता गोंयकारांक त्रासाक घालना हांव क्लियरली सांगता गोंयकारांक त्रासाक घालपी न्हू जायते गोंयकारांक हांवें पासपोर्ट करून तुका हेल्प केला कोण पोट भरपा खातीर ती पळय कोण पासपोर्ट करता ते कोणा आडायले ना ताका ती ऑपॉर्च्युनिटी पुर्तुगेजांनी दिल्या कोर्टा आसा रे कोर्टा आसपासून ताका सद्याक हें दिल्लो प्रूफ दिल्लो न्हू तो हें म्हणून कोर्टाक जाता मागीर तेज्या म्हणून तांकां काडपा जाय ताणें आज तांकां पेमेंट दिवपा जायना पब्लीक पयशे पारीकार फ्रॉड जाल्यार इतके कित्याक फ्रॉड जायना रे पारीकार म्हणटा फ्रॉड मरे पारीकार इज अ फ्रॉड मॅन पारीकार फ्रॉड आसतलो नो केस इज नॉट फ्रॉड नॉट होम डिपार्टमेंट इज नॉट फ्रॉड दिस माय ओपन चॅलेंज दिस होम मिनिस्टर इज नॉट सेंट्रल होम मिनिस्टर नॉट फ्रॉड केलो मेन डिमांड हे दोगोय मनशांक जे पुर्यान आर्लेकारा सारको मनीस स्पीकर आहा तो सारको मनीस जे उदक भायर उडोवपाक येता पुसून बोट येयले म्हूण त्या मनशान हे दोगांयकय हावजांतले भायर दवरपाचे आनी तेणे मागीर ती बसपाची इतले मजगती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्णया आड कायतू सिल्वान घाल्ले याचिकेचेर दिल्ली हायकोर्टात 6 जानेराक सुनावणी जातली जाल्यार बाणावलेचे आदले विधानसभा उमेदवार वालंका आलेमावान कायतू आड घाल्ली याचिका सुप्रीम कोर्टान 13 डिसेंबराक घेतली प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट दाबोळेच्या नवे टर्मिनलाचे वैयक्तीक आनी पक्षी पावड्यार क्रेडीट घेवन काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची सध्या सर्त चल्ल्या टर्मिनलाचे मंगळारा 3 डिसेंबराक तात्पुरतें उक्तावण जाता नौदळ जाय तितली जमीन दितले विमानतळ प्राधिकरण आनी नौदळा मजगतीं जमीन अदलाबदल वेवस्था दाबोळेच्या विस्ताराक बऱ्याक पडटली अशें दाबोळेचो आमदार म्हणटा जाल्यार नवे टर्मिनलांतले स्टॉल थळाव्यांकच दिवंक जाय म्हूण आलेक्स रेजिनाल्ड मागता Airport is being inaugurated by Ajit Singh, Union Civil Aviation Minister. Function is presided by Honorable Chief Minister and Minister of State for Civil Aviation also will be there, along with various other dignitaries also, including me as the local MLA will be there. दाबोळे विमानतळाच्या विस्ताराक नौदळ सहकार्य दितले अशें माविन म्हणटा Airport Authority and Navy exchange of land. हिंगा डबोलीम तशें इवन आनी 2 कडेन जाता एक कडेन विशाखापट्टणम ते एक्सचेंज करता म्हणजे हांगाय आमकां माय जमीन आनी नेवी रिलीज करतले जेन्ना जो सदां नेवीचेरूय आरोप येतालो नेवी कोऑपरेट जायना नेवी हेल्प करना नेवी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी नाका एअरपोर्ट नाका हें आदले उलोवपाचें आसा ते हें बंद जातलें आनी आमकां जाय तितलो लँडूय मेळटलो एक्सपान्शनाक दाबोळे नवे 11 एरो ब्रिजांनी पार्किंगेचो प्रस्न सुट्टलो एरो ब्रिज आज तरी 4 चालू जाता आणि 5वे एक महिन्या भितर जाता म्हणजे 5 एरो ब्रिज चालू जाता ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग डेमोलिश केले म्हणटच थिंगा आनी 4 एरो ब्रिज येता म्हणजे कितले जाले ते 5 आनी हिंगा आनी 4 9 एरो ब्रिज मे बी अनदर एडिशनल 2 टोटल 11 एरो ब्रिजेस हे कितें दाखोवन दिता की दाबोलीम एअरपोर्ट उरता म्हूण इतले काम चलता न्ही मोपा विमानतळ आणि माध्यम भाशेवेल्यान राजकारण करतल्यांचेर माविन तिडकलो अजूनही लोक मराठी मागपा सोडू ना हेजो अर्थ हे न्ही की आमी झगडपा जाय भाशेचेर हेच भाशेन एअरपोर्टाचे आमी अशे डिव्हिजन लोकांमध्ये हाडया नाका हे पहिले प्रत्येक लिडरान चिंतपाक जाय ना एअरपोर्टाचेरूय डिव्हिजन हाडपाक सोदता एअरपोर्टाचेरूय फूट घालपाक सोदता फॉर दाबोलीम एगेन्स्ट दाबोलीम फॉर मोरपा एगेन्स्ट घेवपाची गरजूच ना मोपा सद्याचो प्रश्नूच येना सद्या मोपाचो जेन्ना न्यू इनॉग्रेशन जाता न्यू एअरपोर्ट टर्मिनल आनी न्यू दाबोलीम एअरपोर्ट दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलाचेर आशिल्ले स्टॉल गोंयकारांक दिवचे म्हूण आलेक्स रेजिनाल्ड मागता I want to congratulate the Civil Aviation Ministry of the Congress-led UPA government for tripling the passenger capacity of Goa's heartthrob, that is the Daboli Airport, to 9.5 million passengers per year. I think we have to thank Dr. Wilfred D'Souza. When he was the Deputy CM, he negotiated one of the deals of the Navy land. Parikar gode ekadi IIT जायत. हांव इंजिनियरूय न्ही पूण हांव परिकरा चॅलेंज मारता की the new terminal in fact can take even 12 million passengers. आमकां 3 MP आहाय गोंयांत that आतां न्यू टर्मिनल जाता 3 तरी हुंय न्यू आमगे काउंटर जाता न्यू इटेबल काउंटर जाता शॉप जाता गोंयकारांकूय हें करपाक एकोमोडेट करपाक विसरना अशा म्हगे रिक्वेस्ट तांकां प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब घेवया एक वेवसायीक विसव